अशुभ वर्तमान. तेन्ना त्या जुदेवांमध्ये वादविवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनीक आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो रे. देखून जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी ताचें रगत पिल्या शिवाय तुमचे सवे जिवीत आसूं नजो. जी कोण म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात तांचे सवे सासणीक जिवीत आसा, आनी तांकां निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सवे जियेतात आनी हांव तांचे सवे जियेतां. जिवे बापान म्हाका धाडला आनी बापा थावन हांव जिवीत घेतां. तशेंच म्हाका खातात ती म्हजे थावन जिवीत घेतली. हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो तसोच हो उंडो न्हय. ती मरून गेली. हो उंडो खातात ती सासणीक जिवी आसतली. हें ताणें कापरनावच्या देवस्थानांत शिकोवन दितना म्हणलें. देवाचें उतर हें.